गीत घेऊया पेज नंबर 14 A28. Sorves porochamana nowing it rotsun gaya amche kadir otsorya tane korun dakoila Sorves porochamana Santo sanigit kaita Sorves porochamana Santo sanigit kaita देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो तुमकांय देव कृपा दिवं हांव जाणा तुमी भोक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवच्याक रावल्यान तर तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता आयज आमी सायबीण माय जी क्रिस्तांवांची आलासरी तिचे कडेन आमी आयज मागता तिचे फेस्त आयज आमी समोर वता तर ह्या मिसान तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात पूण हीन ते सवय आमी मनांत दवरया आगोस्तीन दायस आनी इलेना सिल्वेरा ही देवाक आर्गां दितात आनी शांती आनी एकवट ती देवा कडेन मागतात ह्या मिसांतल्यान आमी आग्नेल फेर्नांडीसाच्या ओतम्या पासत मागया देल्सी डिसुजा जोआंव ती मेलिल्लीं आसात आनी तांच्या पासत आमी मागया सिरिल गोम्स हाचे म्हयन्याचे मीस तेच प्रमाणे थॉमस फेर्नांडीस ताचेय म्हयन्याचे मीस आसा आमी एंड्रू डॉमिनीक पेरेरा मिकेला पेरेरा जुली पेरेरा आनी एस्पू पेरेरा हांच्या ओतम्या पासत मागता आनी खेरीत भाशेन मेरी राव सायबीण मांयक आर्गां दिता कित्याक तिणेन तिका खूब दाखयलेलें आसा जेजू सरशीं तिका हाडलेली आसा आनी ती देवाक सायबीण मांयक आर्गां दिता तर ह्या मिसानांत आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया दोळे बंद करया आनी काळजांत थावन ह्या मिसांत वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भयणीनो आनी भावनो आमी सायबीण मांयक आमची माय म्हणून कशी लेखता जेजून तिका आमचे पासत दिलेली आसा जेन्ना तो खुर्सार मरतालो आमच्या पातकां पासत तेन्ना ताणें आपले मांयक आमची माय करून दिली कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजू सोबें आमचें जिवीत जियेतल्या म्हणून तर ह्या वेळार आमी ते भाशेन त्या भोक्तींत आमचें जिवीत सारूंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणें मागया हांव पातकी सोरपू दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर
महिमा देवाक उसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींचे राया सोरपोदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी सिद्धिदान ऐकूया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावाक उलो करून विचारलें, तूं खूंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें वाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणीन हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गोरवांशीक जनावरां आनी रानोन जनावरां परस तुजें व्हड शिरा पडो सगल्यो तुज्यो जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी अस्तरे मदें तुजे आनी तुजे संस्थे आनी तिजे संस्थे मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक मांडयतली आनी तूं तिचें कोंट्याक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराचे मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारां नगरा परस सियोनाचे दारवंट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरला देवाच्या शारा. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन. हांव लेखतलो तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया ह्या शारांक जल्मल्यात म्हूण लोक ओळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं कित्याक आसा तितलीं शारां तिची भाडां. ताणेंच बोवडत्या देवान सियोन शार तीर करून दवरला. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पर्जाचे पोट्यार सर्वेस्परान अशें बरयता, अमकी अमकी पर्जा ह्या शारांत जल्मलेली आनी तांचे राजकुंवर नांवूच घेवन
थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजूच्या खुर्सा सुरशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिश्याक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तुरे, ओ तुजो पूत. उपरांत शिश्याक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिश्यान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोले 2 दूळ थंय आसले. ताणीन शिरक्यांत बुडयलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाक शीं पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपादलें, आनी तकली बागोवन ताणेन प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत धोब्याचेचो सोनवार लागीं पावलोलो देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरोन जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्याचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय ताणेन पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूच्या काळजान थावन उदक आनी रोगत व्हांवलें तेन्ना इगोर्ज मात घडोवन आयली. ताच्या आदीं जेजून आवयक आनी शिसाक म्हणलेलें, ही तुजी आवय हो तुजो पूत. तें ताणेन आपल्या रोगतान आनी उदकान थिरायलें. उदक आमकां बावतिजमी दिता आनी आमकां पातकांतली सुटका दिता आनी रोगत आमकां जिवीत दिता. जेजूच्या रोगतान आमचें सगळें पुसलेलें आसा आनी आमी नितळ निर्मळ जावन जेजूच्या एकवटान जियेता. भयणीन भावनो, केदें व्हडलें हें दायज. तो आमकां ताणेता.
इतान ताच्या मोगाची आनी आमी ताची सुरशी वडोवन येता कित्याक ताची आवय आमचे पासत मागता. तो आमचे पासत आपले रोगत वारोवन सगले आमचे पासत ताणें केलें आनी करीत आसा. तें देवान दिल्लें काम संपादलें पूण ताचो वावर आजून चालू आसा. आनी हाका लागून जें आदावान आनी एवेन ओगडायल्लें म्हणजे देवाच्या हुकुमा प्रमाणे ती जिवंक नासलेली हें जेजून आपल्या जिवितान सगलें पोतकोरलें. देवाच्या हुकुमा प्रमाणे तो जियेलो. पातक कितें कोत्ता? पातक आमकां मारून उडयता. हें मारून उडयता पळय तें पातक जेजून आपणाचेर घेतलें आनी ताका मारून उडयलो. कोण तो? देव जाणेन आमकां घडोवन हाडलेली आसा, जो आमचे पासत वावुरता, जो आमकां सोगलें दिता, कुरपा दिलेली आसा. कुरपेन बरोवन आमच्यान सोंपेपणी ताका फकत सहकार केलो जाल्यार सगलें बरें जाता. हें फेस्त कशें निर्माण जालें? मेरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स. पयले सुवातेर ब्रिजीत म्हणटा पळय, तिणेन जेजून आपल्या आवयक कितें म्हणलें तें आयकलें. जी कोण तुजेशी मागणें करून म्हाका विनंती करतली, तुजे विनंतीक लागून हांव ताचें आयकतलों. पूण ताणेन आपलें जिवीत बदलूंक जाय. हो निर्णय आनी निश्चय करूंक जाय. तेन्नाच की हांव तुजें आनी ताचें आयकतलों. आनी मागीर जेजून हे भाशेन म्हणलें, आवय हो तुजो पूत, पुता ही तुजी आवय. हे भाशेन ताणें आमकां एकदम लागशिल्ल्या संबंदान दवरिल्लें आसा. आतां पाप साहेब पियोस 7वो ताका नापोलियनान बॉर्न करून दवरलेलो. तो कैदी जाल्लो 1808 ह्या वर्सा. आनी तो कैदी जाल्या उपरांत नेपोलियनान मागीर म्हणलें हितून झूज स्टार्ट केलें. आनी हे 100 दिसांचे झुजांत तेन्ना तो हारोवलो. वॉटरलू म्हणटा पळय थंय. तेन्ना पाप साहेबान कितें केलें? 1814 त्या वर्सात तो म्हणलें तो परत आयलो. पूण 1815 ह्या वर्सा नापोलियन हारोवन गेलो. देवाक ताणेन आर्गां दिलीं आनी सायबीण मांयक, कित्याक तिचे उदेशी ताका ही सुटका मेळ्ळी म्हणून. आनी ताकाच न्हय पूण आख्खे इगोर्ज मातयेक. आनी तेन्ना ताणेन हें फेस्त स्टार्ट केलें. हें फेस्त स्टार्ट जायना फुडें डॉन बॉस्कोन हें फेस्त सायबीण मांयचे म्हणणें हितून हो संबोंद ताणेन पत्करलो, मेरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स म्हणून. तो खूब देवासां आपलें सायबीण मांयक हे पर्यंत दाखयतालो. क्रिस्तांवांची ती आलासरी आनी ती आमचे पासत मदत करता, मध्यस्थी करता म्हणून ताणेन एक व्हडलें बाजरीक बांदलें 1868 ह्या वर्सा. पूण रोखडेंच ताणेन आनी एक संस्था स्टार्ट केली, मारिया मार्जेलो म्हणटा पळय. ती वस्तुरी देवाक आपलें जिवीत ताणेन जशें भेटयलें तेच भाशेन आपुणूय भेटयतली म्हणून तिणें निर्णय घेतलो. आनी ताचें ती सगळें आयकूंक लागलीं. ताणेन डॉटर्स ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन म्हणून सलेजन सिस्टर्सांक स्टार्ट केली. डॉन बॉस्को कितें म्हणटा न्हय, सायबीण मांय कडेन मागया आमकां विस्वाशी दवरच्याक आनी आमचें जिवीत तिच्या ताब्यांत करून सदांच तेच भाशेन रावच्याक, कित्याक मागीर आमकां तिचे बरोबर सर्गेचें राज आनी सूख मेळटलें. भयणीनान भावांनो, सगलीं आमी सायबीण मांय कडेन मागता आनी सायबीण मांय आमचे पासत मागता. लागशिल्लो संबंद आसा पूण कसो? आमी सगळीं जाणां जेजू सवें आसा. ती जेजूची मांय आनी ती आमची मांय जाता. तर हें सगळें मनांत धरून आमचे आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता.
प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना आमचे भितर हा तितली चिंतना भावना चाल सगळी जेजूचेर दवरया तो तातूंतली आमकां स्वतंत्र करतलो बरें आहा तें अदीक बरें करून दितलो वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारान आमचे भितर भरून काडटलो हे परी 5 मिनट तर आमी रातची न्हिदच्या आदीं ताका एकवटून रावत जाल्यार आख्खी रात जेजू आमचें सगळें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटलो सकाळीं ताच्या एकवटान आमी उठून ताका 5 मिनट एकवटून रावली की आख्खो दीसभर मागीर मोबायल जसो चार्ज जाता ते भशेन आख्खी रात जेजून आमी चार्ज जाल्लेले आसता आनी दीसभर मागीर ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत सारूंक लागता हे भशेन घडोवन आयलें की ना आनी आतां आयलेलें आसा तर आमी आतां सगळी आमची मागणी मनांत हाडया काळजांत दवरया आनी जी ह्या मिसाची इंतेसां आसात ती सगळीं बापाक भेटोवया आनी आतां आमी सगळ्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया कोवीड अदीक वाडत आसा सगळ्या मनशांक आख्ख्या ह्या संवसारांत आसा तितल्यांकूय कोवीड जातलें म्हणून अशें म्हणलें सांगलेलें आसा सायंटिस्टांनी तर आमी भिवची न्हय जेजूक चिटकोन रावया आनी सायबीण माय आमचे पासत मागता म्हणटच आतां आमी हे मागणें बापाक उबारुया सोर पुदेदार आनी काकळूच सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अपुर्मीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता सायबा तूं आमकां सदांच राखताय आनी सांबाळटाय म्हणून ही वॅक्सिनां भायर सरिल्लीं आसात तांचो बरो परिणाम आमचे सगळ्यांचेर जावं आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन गीत घेवया पेज नंबर 31 C8 म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदानांनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारये थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालेन सोर्व थाय
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ताव आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन. जेजूच्या सांगाती आनी जेजूच्या एकवटान ताणेन आमचे सवें हें मागणें म्हणून
आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांवांक सायबीणमायेच्या आदारान बरें जिवीत जेजूचें जिवंक आमकां मदत कर म्हणून आतां ताका एकवटोन सगळीं आमचीं देसां मनांत दवरया आनी म्हणया बरोबर जेजू सोबे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां मुगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळें वस्तू परस तुजो आमोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरसिलो खोडसुलूक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 47 D2 Jesus ave ami sogli atmya vorvi ami sogli baba mukharami ami sogli Jesu amco morloma ami sogli Tatso babu amco bab ami sogli Tatso atmo amco pran ami sogli गेदोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणवाळे बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन भयणीनो आनी भावनो आमी एक नवें प्लॅटफॉर्म तुमचे पासत सुरू करता फाल्यां सावन तें सुरू जातलें नांव यूट्यूबाचेर जावन आसा
सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, ST फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, ताचेर आतां आमी खूब तुमचे पासत करूंक येवजिलां, स्टार्ट कोत्ता. आनी आमी मागणेंय कोत्तेल्या वर्च्युअल मागणी करपाक, म्हणजे तुमी थंयसर आसात पळय थंयसरूच थान आमी हांगसरूच थान कोत्तेल्या आनी तुमच्यान तें युट्यूबाचेर टीव्हीचेर पळोवंक जातलें. ते भाशेन आमी आतां प्रयोग कोत्ता, कित्याक लोकांक मागणें जाय. आनी हांगसर थान सायबाचें मागणें, भगवन फ्रांसीस शेवेराचें मागणें तुमकां सगळ्यांक जाय, आमी कोत्ता. पूण आतां खेरीत भाशेन आमी तुमचे पासत करूंक लागतल्या. बाकीचे आमी तुमकां फुडें कळयतल्या, पूण फाल्यांतान आमी हें प्लॅटफॉर्म स्टार्ट कोत्ता. म्हणून मनांत दवरात, सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, ताचेर तुमी आतां स्टार्ट करूंक लागात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 219, T37.